बागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आतां शिकोवन दीत आसता तुमच्या जमाती विशीं हांव तुमकां वाकाणी दिना, कित्याक त्यो तुमकां बऱ्यो करचे सुवातेर तुमकां वायट करतात. पयले सुवातेर तुमची सभा भरता तेन्ना तुमचे मोदें फुटी आसात म्हूण हांवें आयकलां, आनी हें ओगळें उणें खरेंशें म्हाका दिसता. तुमचें मोदें कोण सुगुणिती ओळखून येवंक तुमचें मोदें वेगळो जार आसल्यार बरें. तुमी सगळीं एकठांय जमतात तेन्ना तुमी करतात त्या सोम्याचें रात जेवण न्हय, कित्याक तुमी जेवतात तेन्ना एकलो दुसऱ्यांक रावनासतना आपलें जेवण आदींच जेवन काडटात. हे परी कोण उपाशी उरता आनी कोण बेबदो जाता. जेवंक आनी पिवंक तुमचे घरां तुमकां नात, वो देवाचे सोबेची बेपरवा तुमी करतात आनी कांयच ना तांकां लोचयेक घालूंक सोदतात. हे विशीं हांव तुमकां कितें म्हूण सांगूं, साबाशकी दिवं? हे विशीं म्हजें तुमकां साबाशकी दिवंक जायना. सोम्या कडली जे हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मुडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुशी, हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पियोन पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पियोन पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. तुमी तातलें पियेयात, तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी हें पियोन पात्रांतलें पियेतात तितले पावटी सोम्या ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोमी जेजू येयसोर ताचें मरण परगट करात. योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब: सोमी जेजू येयसोर ताचें मरण परगट करात. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब: सोमी जेजू येयसोर ताचें मरण परगट करात. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब: सोमी जेजू येयसोर ताचें मरण परगट करात. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सवे मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणाक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हड तो आमचो देव. जबाब: सोमी जेजू येयसोर ताचें मरण परगट करात. उद्गार. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात
तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांन आयकुनचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू काफारनां गेलो. कोण एकल्या सोदपीचो चाकर ताचे खेरीत आपुरबायचो वायटान पडून मरणाचे तोंडीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतूच जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण सांगलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बाराबर वचूंक लागलो आनी तो ताचे घराशी पावूंक जबर पयस नासलोलो. तेन्ना सोदपोतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेवं नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक ओमकेंच कर म्हणून जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतोन आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो बावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यंत पळोवंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत ये जाल्यार बोलिकींत आसलोलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळें. नियाळ. जेजू आयज सोदपुतीच्या बावार्थाची तोखणाय करता आनी ताच्या घरा वचनासतना ताच्या चाकराक बरो करता. जेजू ह्या विदेशाची देख दिता जुदेवांक आनी असलो बावार्थ आपणावंक आपयता. आमी पळयता हो सोदपोती खालतीकाय दाखयता. तो जावन आसलो एक व्हड मनीस जाच्या खाला शिपाय आसले. आपल्याची पदवी कुशीन दवरून तो जेजूक म्हत्व दिता, आपल्याकूच खालतो करता. जेजूचेर विश्वास तो कांय जेजूक केन्नाच मेळूंक ना, पूण जेजू विशीं लोकांचे आयकून ताणें ताचेर विश्वास ठेवलो. जेजूची पदवी ओळखून घेता. आपल्याची पदवी कुशीन दवरून तो जेजूची पदवी आपल्या जिवितान मानून घेता. पूर्णपणी हो सोदपोती आपले समर्पण करता. आयज जेजू आमकां दर एकल्याक ह्या सोदपोतीची देख दिवन आपयता. ताची खालतीकाय आनी ताचो भावार्थ आपणावंक आपल्या ह्या वेव्हारा वरवीं ह्या सोदपोतीन आपल्या चाकरांची, सुदैवांची आनी आमची काळजां भावार्थाचे देखीन वाडयलीं. एक विदेशी जावन पासून तो जावंक पावलो भावार्थाचो फुलेर, भावार्थाचो गोवाय. आमी आमच्या बावतिस्मांतावन आतां मेरेन मेजुया कितलीं वर्सां जाल्यांत आसतलीं. इतलीं वर्सां आमकां जेजूचो अणभव संस्कारां उदेशी मिसां वरवीं मेळ्ळा. आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर
देवाचेर कितलो खुलायला.